1 फेब्रुवारीक 2026 जी बिट्स पिलानी कॅम्पसान जो सुसायड जाला त्या रिलेटेड आयज आमी आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर सरा पेरेन एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयज हांगा आयिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमच्या मार्फत हांव आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर सराचे मनाकाळांच्यान आभार व्यक्त करता, कित्याक ताणें आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी फक्त वेळ दिवंक ना पूण ह्या वेळान आमी जे कितें तेंचे पर्यंत सांगूंक सोदताले, जे सोल्युशन्स आसूं ते तेंच्यांनी मन लावन आयकून घेतले. ह्या खातीर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां कितें जाल्लें की जेन्ना ही केस जाली तेन्ना आमची सगळी टीम आसा पळय, आमी सगळ्यांनी मेळोन एक डिटेल ह्या सगळ्या पॅटर्नाचेर स्टडी करपाक स्टार्ट केली. डेथ थंयसर जाल्यो, सो आमी एवरी डेथ आहा पळय ती सिरियसली स्टडी करपाक लागले, तेजेर रिसर्च करपाक लागले. आनी रिसर्च करून अशें कळोन येता की सगळ्यांच्यो सगळ्यो डेथ आहा पळय मागीर ते 2024 डिसेंबर ते फेब्रुवारी 2026 मेरेन त्यो सगळ्यो डेथ आसा त्यो एग्जामी लागीं पावता पावता अश्यो डेथ जाला. सो ह्या पॅटर्ना वयल्यान अशें इंडिकेट जाता की स्ट्रेस कूड बी द फॅक्टर, वन ऑफ द फॅक्टर बिहायंड ऑल दीस इन्सिडंट्स. आतां जर स्ट्रेस जर इतलो आसा जाल्यार इन्स्टिट्यूशन कितें करता, आनी ड्यू टू स्ट्रेस ह्यो जर केसी जर घडटा जाल्यार प्रश्न असो येता की हेका सुसायड म्हणप काय मर्डर म्हणप, हो प्रश्न येता. सो आयज हेज्या फुडें सुद्दां दुसरो प्रश्न आमच्या मुखार येता, तो म्हटल्यार की इन्स्टिट्यूशन आहा ते आपणाचें नांव धांपपाक ट्राय करतलेच. इलायट इन्स्टिट्यूशन ते कितें जालें तरी तांकां कसलोच दाग तांचेर नाका. बट फुडलो प्रश्न आमच्या मुखार येता तो म्हटल्यार गोंयाक आमच्या सरकार आसा काय ना, ही वस्त आसा काय ना. कारण सरकार आसा जाल्यार डेथ जाल्यो, रिपोर्ट्स म्हणटा ते गोंयाच्या मुखार येयना, जनरल पब्लिकाच्या मुखार येयना. आमच्या बाब विजय सरदेसाय सरान फाटल्याच दिसांनी म्हटलेलें की इन्स्टिट्यूशन भायले, भुरगे भायले, पूण हे मरता पळय ते गोंयान मरता आनी हेचो दाग गोंयचेर पडटा. सो म्हाका दिसता की आयज हो दाग आमकां गोंयचेर कसोच नाका आनी अशे इन्सिडंट आहा पळय ते खंयच्याच इन्स्टिट्यूशनान जावपाक जायना. वी आर अगेन्स्ट दीस. सो आमी त्या खातीर एक ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन सबमीट केला आनी आमी तातूंत डिमांड केला की एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी आसा पळय ती जावपाक जाय. आनी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावन जे रिपोर्ट्स आसा पळय ते आमकां ट्रान्सपरंट रितीन गोंयच्या फुड्यान गोंयच्या जनतेच्या मुखार येयल्लेले जाय. कारण अशे इन्सिडंट खूब जाले. लयराई कडेन आमी फाटल्या वर्सा पळयली की शिरगांव असल्या जाग्यार स्टॅम्पेड जाली, पूण तेजे रिपोर्ट सुद्दां आयज ऑफिशियली आमच्या मुखार येवंक ना सारके. मागीर बर्च केस जाली, ताचेय रिपोर्ट्स येवंक ना. आतां ही केस जाता, आमी हांगा डिमांड करपाक आयिल्ले की एक ऑफिशियल इंडिपेंडंट इन्क्वायरी म्हणटात ती ह्या केसीन जावपाक जाय. आतां ह्या गोंयचे नागरीक ह्या कोतान आमचो एक रायट जाता की क्वेश्चन करप सरकाराक, आनी सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमकां एक रिप्लाय करप. आमी क्वेश्चन करीत रावतले, पूण आयज सरकारान आमकां सिरियसली घेवन आमकां रिप्लाय करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर आमकां सिरियसली सरकार घेयना जाल्यार म्हाका दिसता की 27 गोंयचो लोक आसा पळय तो सरकाराक सुद्दां सिरियसली घेवचो ना. आज जशें आमी सरा मेळिल्ले, आमचो बेजिकली रिप्रेझेंटेशनाचें इतलेंच म्हणणें आशिल्लें की जे रिपोर्ट्स जाले, इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ले, तेजे रिपोर्ट्स आसा ते पब्लिकान आउट करपाचे आनी दुसरें म्हणल्यार इंडिपेंडंट हाय लेवल इन्क्वायरी घालपाची. जशें की रितिकान सांगिल्लें डिसेंबर टू फेब म्हणल्यार 6 डेथ्स जाल्ला. नाव ऑल दीस 6 डेथ्स मे बी फॉर डिफरंट रिजन्स, मे बी फॉर डिफरंट कन्सर्न एंड इन डिफरंट वे, बट तातूंत भितर कितें तरी कॉमन आसतलें बिकॉज ऑल ऑफ देम हॅव बीन कॉज्ड इन द सेम इन्स्टिट्यूशन. आतां एक डेथ जालो, ताजेर इन्क्वायरी बसयली, ताजेर मेजर्स हाडले. दुसरी डेथ जाली, ताजेर इन्क्वायरी बसयली, ताजेर मेजर हाडले. बट हाजो इम्प्लिमेंटेशन फेल खंय जाता. इवन आफ्टर सो मेनी एग्जाम्पल्स, इवन आफ्टर सो मेनी इन्सिडंट्स, जर तर आमकां आउटकम मेळना जाल्यार हांगा इन्स्टिट्यूशन सुद्दां फेल जाता एंड समवेर द गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फेल इन हँडलिंग दीस टायप ऑफ सिच्युएशन. आज ते त्या इन्स्टिट्यूशनान जाता, फाल्यां ते गोंयान आनी खंयच्या इन्स्टिट्यूशनान जातले. तेन्ना सुद्दां समज आमची गव्हर्मेंट चूप बसतली जाल्यार स्टुडंट लायफ आनी स्टुडंट्साक कोण उतर दितलो, तांचो आवाज कोण फुडें करतलो. All these incidents have been happened during the time frame of exams, maybe for stress or any other different issues. But हाजेर एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जाय जाचे आमचे गोंयकार आनी आमकां स्टुडंट्साक कळटलें की रिजन कितें एंड हाव वी कॅन डील वीथ दीस इश्यूज इन डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स. इतलेंच म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन आमी घातिल्लो गव्हर्नरा कडेन आनी आमचे म्हणणे फुडें घातिल्ले की हो इश्यूज आसता मातसो इम्पॉर्टंटली आनी गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालपा जाय हेजेर आनी कितें ना कितें तरी सोल्युशन हाडपा जाय so that we can get some preventive measures and these incidents don't repeat in Goa. कशें आसा, हो इन्स्टिट्यूशन भायलो आसा, खंयचे भुरगेय भायले आसा, बट ते शिक्षण घेवपाक गोंयान येयला आनी हांगा ब्रँड गोवा जो नांव आसा ताजेर डाग पडटा. सो वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. आफ्टर ऑल दी स्टुडंट्स आर इन गोवा, सो दे आर अ पार्ट ऑफ गोवाज लायफ.
So we have to do something to not let Goa's brand name be tarnished or damaged. गव्हर्नरान आमकां अश्युरन्स दिला की एक इन्क्वायरी ते बसयता म्हणून हाचेर आनी दे वील ट्राय टू मेक द रिपोर्ट्स पब्लीक जनरल पब्लिका खातीर ते अवेलेबल करपाक ट्राय करतले अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलां. आतां आमचो एक हें जाता की एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आयज आमी हांगा येयला. आमी जो पर्यंत आमकां उतरां मेळना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. परत एक 15 दीस जाले की आमी परत जाप विचारपाक हांगा येतले की कितें जालां तें, कित्याक स लायफ इज ऑल्सो नॉट अ जोक. कावन्सिलींग आमी जर तो पॅटर्न स्टडी केल्लो पळय, एक म्हाका दिसता की ही केस जावच्या पयलीं जी 5th केस जाल्ली तेन्ना थंयसर कावन्सिलर सेटअप केल्लो MITS कितें तरी ह्या हितून. सो तो तेंच्यांनी परत सेटअप केला. सो म्हाका काय कळना, जर तेंची सिस्टम जर सारकी ना जाल्यार रिजल्ट्स म्हणटात ते ऑपोजीट तरेन वयता सगळे. सो हो एक प्रॉब्लम आमकां दिसून येता की ते म्हणटा की कावन्सिलींग करता, बट कावन्सिलींग करता तरी ह्यो गजाली घडटा जाल्यार ह्यो कित्याक घडटा हेजेरूय प्रश्न चिन्ह येता. जर ते कावन्सिलींग सारकें जाता काय ना. Drugs can act as a trigger. लोक बेश्टे ड्रग्स घेना, बट टू अटेम्प्ट सुसायड इट इज नॉट अ इन्सिडंट लायक आज उठलो आनी सुसायड करपाक गेलो. इट इज अ फेज. तूं 10 दिसान तुका तशी फिलींग येता तशी जाता. सो वी हॅव टू फायंड द कोर एज इफ कित्याक भुरग्यांक दिसता सुसायड करपाक, वेर इज द इन्स्टिट्यूशन लॅकिंग. ड्रग्साचेर ब्लेम घालून हात वयर काडपाक शकता, बट रियल इशू कितें तो आमी सर्च करपाक जाय, आमी फायंड करपाक जाय. सो तेज्या खातीर आमी गव्हर्नराक सांगिल्लें की जेन्ना आमकां ते रिपोर्ट्स आसा ते पब्लीक डोमेनान भायर सरतले तेन्ना लायक मायंडेड पीपल हू हॅव एक्सेल्ड इन दॅट फील्ड, सी हो इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस सुद्दां करपाक शकता, बट इफ इट इज मोर ऑन द सायकोलॉजिकल पार्ट वेर वी हॅव टू अंडरस्टँड what a student is going through, what he is facing in that institution, it requires a lot of experts on that particular case. So that is why these reports that have been investigated have to come in the public domain. विजय सुदर्शन म्हटलेले की हो बीच पिलांनी जिल्लीगर ते सुद्धा तुम्ही मांडले थिंगा गव्हर्नराकडे. तो प्रश्न आमी मांडलो ना. आमी हय, आमी भुरग्यांचो हिता खातीर भुरग्यांचो कसो कितें डेथ जाता पळय ताचेर फूल फोकस आसलेलो आनी तो आमी प्रश्न घेवन येयल्लो. कित्याक वी आर सिकींग सोल्युशन. वी आर नॉट दीस ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रॉब्लम बज प्रॉब्लम अशें म्हणून आमी बज करिना. वी नीड सोल्युशन फॉर दी सेम. आमचे मेन म्हणल्यार आमी जी आतां इन्क्वायरी सांगला पळय करपाक ती विदावट एनी डिले ती बेगीनच्या बेगीन जाली जाल्यार आमकां बरें जातलें. जाल्यार आज 6 केसो जाला, फाल्यां आनी वाडटली. ती डिले जावपाक जायना तेज्या खातीर. कितले टाइम दिल्या फ्रेम एक 15 दिसाक आमी सरांक सांगला की 15 दिसां भितर एक आमकां कितें तरी कळया म्हणून. आनी त्याच पद्दतीन मेन हायलायट आसा पळय ती अशी गजाल आसा की सवय डेथ जाला ती एग्जाम लागीं पावता ह्या फ्रेम झोनान जाला. हेजो अर्थ मातसो इंडिकेट करून असो येता की स्ट्रेस कॅन बी ऑर कूड बी वन ऑफ द फॅक्टर बिहायंड ऑल दीस. कारण कितें मोस्ट ऑफ द सगळे ते सुसायडच जाल्या आणि कितें आहा सुसायड आतां थंयसर डेथ जाला, सुसायड जाला काय ना हे रिपोर्ट सुद्दां सारके क्लियर सुद्दां येवंक ना न्हू. हय, बट ह्या केसीन म्हाका दिसता की दोनूय इंजिनां इन्स्टिट्युशनाचें इंजीन आनी सरकाराचें इंजीन दोनूय फेल जाल्लेले आसा अशें दिसून येता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.